लोकशाय गोंयांत आतां कितेंच खरें उरूंक ना. घरांतल्यान भायर सरलेलो मनीस केन्ना घरान परत येत हाका नेमूच ना. कायद्याचो भंय म्हणटा तो कोणाकूच ना. अमृत्या घरांसून भायर सरला पळय तो हांगा पावलो. परत घरा पावत म्हणून शाश्वती आहा. दत्तू अप्पाक मेळपाक म्हणून येयलो. कारण असल्याच मनशासर दोन खीण पासार करीत न्हू जाल्यार कितेंय विचार मेळटा. नाजाल्यार सगळीच रट आनी पिंगण. अमृत्या तूं ती एक्सिडंटाची बातमी वाचताले काय कितें गो? हय रे बाबा, मिनी बस खंय कुट्टी खांडेपाराक सांकवां पोंदा पडली. दोकल्यो वयर करून पडची तशी बस पडल्या पळय. कितें म्हणून रे बाबा हे चलयतात? ह्या कंडक्टराक आनी ड्रायव्हराक लोकांचे मातूय पडूंक ना रे? आपसुलात खंयचे? बरोबर तुजें. आगो पावसान रस्तो चिकचिकीत आनी सुळसुळीत जाता हें तांकां खबर आसता. तरी पूण रेशी मारप, स्पीड वाडोवप प्रवाशांचें हांकां पडलेलेंच ना. जाण अमृत्या फाटल्या सुमारान पणजे बांबोळे गो मेडिकल कॉलेजी फुडल्यान मगो एक दोतोर शिकपी स्टुडंटाक गाडयेन उडयलो मगो. हय रे बाबा, रोकडोच प्राण सोडलो ताणें. कितें काय आयला रेंचेर? हे बस चलयतात काय विमानां रे? मोठे मालकीर याद आं? दोत्तू अप्पा भायर सरतकूच म्हाका सामको हुस्को जाता. तें आसूं गो, पूण दत्तू अप्पा गेलो खंय तो तरी सांग गो. आरे ह्या दिसांनी तें खारें खावन सामको वीट आयला. आयज आमाडे घालून गालम्याचो सुकें गेला आनी सुक्या बांगड्याचें हुमण केलां. कितें बोपशें करबट मेळटा जाल्यार पळोवंक दोत्तू अप्पा नुस्त्या बाजारांत गेला. नालायक खंयचे कडली वागूंक म्हणून कळना. जाणट्यांक रेस्पेद दिवंक नको. दत्तू अप्पा तुमी कोणाक खेपतात? कोणें तुमचो अपमान बी केलो? आगो अमृत्या, आजकाल कोणे अपमान केलो ना मगो जाल्यार न्हीद पडना. एक गोड उतर म्हणून कोण उलोवंक नकळो. कळ्ळें तुका? अरे सणसणीत शेवटो काय कितें अशें एक बरें नुस्तें दिसलें. म्हणटकूच हांवें त्या नुस्तेकारांक सहज विचारलें, भितर गाबोळी आसा गे? एक सहज जोक कसो म्हणून केल्लो रे. अरे ती नुस्तेकाण सणसणली मारे. मिरसांग कशी उसळ्ळी. त्या केरांतल्या वासू कडल्यान आपूण जे पाटले घेता पळय ते घेतना आपूण ते तपासिना म्हणली. आनी त्या दोडयाराची आनी खळसण्याची सोनोग्राफी केल्या काय ना ते वासू विचारिना म्हणली. थंय मागीर तो डेनियल पावलो, आपलो सोपो कलेक्ट करपी. ताणें तिका उबी आडवी उजरायली. दोत्तू अप्पा कडेन कशें उलोवंक जाय ते तिका शिकोवपाची रीत दिली. हें दत्तू अप्पा मागीर कितें तरी मेवलें तुका नुस्तें पातिंगा? अरे पोटान सामको मरे गॅस कसो जाल्लो आनी ह्या दिसांनी नुस्तें ना न्हू. म्हणटकूच कितें करमट बी मेळटा मानशे वयलें जावं कितें म्हणून पळोवंक गेल्लो. खंय कितें आहा रे. आतां पळय चिमटी भर मेळ्ळा. कळ्ळें? घे गो अमृत्या, हें व्हर आनी मातशें बरें उजरय. कळ्ळें? आनी ते दुसरे भशेन मगो तोपान घालून दवरशी ना ती माजरां बी खायत. ना दोत्तू अप्पा, आयज उजरान जायसर कशेंच हालो ना. शेजारचो बोकलो सामको आशे भगत. सारकें उजराय आं नितळ. बरें बरें. गोंयांतूय मरे शेजारचे खूब बुकले येतात. पार्ट्यो, परिशदो आनी कितें म्हणून सांगूं नजो. हालींच मरे खंय तरी गोंयांत शिंदळकीचो अड्डो सांपडलो. पुलिसांनी धरलो तांकां. हांव तुमकां एक सांगता, पर्यटनाच्या नांवा खाला मरे हे शिंदळकीचे वेवसाय पळय ते गोंयच्या नांवाचें मरे खोबरें करून उडयतले. याद दवरात म्हाजी, नाल्यार दोत्तू अप्पाचें नांव मरे बदल. दत्तू अप्पा पूण तुमी सांगतात पळय तें सत्य खरें रे. पूण गोंयांत ऑपोजिशन लिडर उडोवंकूच ना. कित्याक उडोवंक ना? कित्याक उडोवंक ना? आसा आयरिश रॉड्रिगीस, अपूर बायेचो. घरान बसता मरे थोडे लोक आनी तोंडान उलयता. तो तशें करिना, तो केशी घालता. तो आदोगाद मरे म्हणून ताका परवडटा तें खातें. कितें उलयता रे तूं बसत्या? अरे बाकीच्या आदोगादांक कितलेशें पडला लोकांचें सांग म्हाका. आनी हो आयरिश जर हें तोंड उगडिना न्हू जाल्यार ज्या मनशाक मरे कायद्याचें गिन्यान ना पळय तो आज म्हायती आयुक्त म्हूण जावन पडपाचो आवाज जाय. अरे आनी कोण आहा ऑपोजिशनान उलोवपी? सुदीप तामणकार आसा. कळ्ळें मरे? आजकाल तो सद्दां पर्रीकार पळय कितें उलयल्लो त्याची मरे पुराव्या सयत याद करून दिता. हय रे, पूण आनी कोण आहा रे? आसा विजय सरदेसाय. अपक्ष पूण हुशार, बुद्धीचो मनीस आनी कितलेशेच प्रश्न विचारतलो. हांव तुमकां सांगता हे फावटीची विधानसभा मरे तो गाजयतलो. अशें करपाक मरे मनशाक स्टडी करपाक जाय. कळ्ळें? खूब भितर वावर करचो पडटा.
आनी कोण आसा रे? रेजिनाल्ड लॉरेन्स. काणकोणा खंय मरे मूतखड्याच्या दुयेंसान लोकांक खूबच त्रास जाला. थंयचे मिशीन मोडला खंय मरे. अरे डायलिसीस बशिनापूर डायलिसीस जाला खंय मरे. आणि हे मिशीन मोडला म्हणून रेजिनाल्ड लॉरेन्सान पत्रकार परिशदेत सांगपाचें रे कितें चल्ला रे. राज्य खंय पावला रे. हाका स्वतंत्र म्हणटात रे. कितली वर्सां जाली देश स्वतंत्र जावन, कितली वर्सां जाली गोंय मुक्त जावन, आनी हे कितें चल्ला रे. आज पर्यंत माध्यमाच्या प्रश्नाचेर निर्णय जायना. लज बरें आमकां ही. शेतां जमनीचेर शेतां पिकानात. अरे बिल्डिंगो येत गेल्यात मरे मुंबय भशेन. आनी कितें चल्ला, ऑपोजिशन कितें चल्ला, फॉरेनाक टुरार गेल्यात. दत्तू अप्पा, भायर मरे बरोच पावस पडला. तूंय पावसात भिजून येयलाय. हय. आगो अमृत्या, कार्नेकार चाड आमकां आलें गंजण घालून दी. आगो अमृत्या, तो चिमटी भर करबटाचो वांटो म्हारग हाडला हांवें सारको. तो ते जनीच्या बुकल्याच्या भोकीक बी घालशीत सांबाळून. दत्तू अप्पा, या राजकारणात मरे गोंयची सारकीच वाट लायली जर पळयना. अरे बोसते हांव, हो मरे सुवात स्वताचेच पळो. गोंयचे, समाजाचे, लोकांचे, संस्कृतीचे मरे कोणाकूच पडलेले ना, कोण तांचे चितीय ना. कळ्ळें तुका. कुत्र्याक खंय मरे हाडूक उडोवपाचें आनी माजराक नाल्यार बुकल्याक शेश्टेचो कुडको. तशें मरे हांकां कदेल उडयली की ना हांची शेपडी मरे भितर. फाटल्या दिसांनी मरे एक लेखक उलयतालो. पर्रीकारान जर माध्यम प्रश्नाचेर सारको निर्णय घेतलो ना जाल्यार आमी ताचें सरकार उडोवंक फाटीं फुडें रावचे ना म्हणून. आतां खंय आहा ताचो आवाज. म्हाका भंय दिसता रे बाबा, कदेलाचे हे मोगी दिल्लीचे सरकार बी उडयत म्हणून. अरे गोंयना फक्त मरे हो शब्दाचो फेस. एक आनी लेखक मरे फाटीं ब्लॅक कार्पेट घालून मरे नाटकां करी. आतां खंय आसा, सोंपलें सगळें. आतां फेस म्हणटा तो फक्त फेसबुकाचेर. थंय काडटात सगळो आपलो फेस. आनी एकलो मरे आदवोगाद आसा. हे शिक्षण माध्यम धोरण आसा पळय तातूंत खंय मरे इल्लोसो दोश आसा अशें तो म्हणटा. म्हणजे व्हंकलेच्या गोऱ्या पीठ तोंडार मरे इल्लेशें लाशें आसता पळय तशें. अरे पोले, कोरी, लाशें असलेच गजालींनी घुसपल्यात हे लेखक. अरे व्हंकलेच्या सबंद आंगार मरे लाशें आसा. पूण तिणें पुराय आंगार आपल्या साडी रेवडयल्या म्हणून हांकां तें दिसना. तांकां कळटा, पूण आदोगाक मरे जशी बॉटल चुकी बदलता तशी भाशा बदलतात. सगळीं आंदोलन थंडावल्यात. अरे कापासदाद ना रे कोणाक. दत्तू अप्पा, आले गंजन बी घालून बरी केल्या. घे. बरी जाल्या च्या. बरें जाल्यार खरें ना. दत्तू अप्पा, अमृताच्या हाताक मरे एक वेगळेंच कितें तरी रसायन आहा, जादू केल्ले भाशेन. पर्रीकार खूब च्या पियेतात, पूण असली च्या ताका एक दिवंक जाय. गोंयना तूं मरे नाका जाल्ले विशय मदीं हाडूं नाका. ही च्या घेवन सुद्दां मरे असले विशय काडटकूच म्हाजी तकली उसळूंक लागता. हें कितें जालें तर दत्तू अप्पा. अरे कितें जालें, पयरची गजाल. हे आमच्या वाड्या वयले तरणाटे आसा पळय ते म्हाज्या फाटीक लागले म्हणून मरे हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन गेलो. सचिवालयान जर भितर सरात हाज्या कॅबिनाच्या भायर मरे सारकी गर्दी जात्रा. सामकें खरें. म्हाड्डोळा चतुर्दशी जाता पळय तशी जात्रा. मडगांव दिंडी घेता पळय तशी गर्दी. आनी वास्को सप्तकां घालता पळय तशे लोकांचे जोमे. अरे कितें पळयात मरे सचिवालयात गेलो जाल्यार सगळी गर्दी फक्त सीएमाच्या कॅबिना भायर. अरे पावसात मूस असतात पळय तसो एक मूस लेगीत मरे बाकीच्या मंत्र्याच्या कॅबिना भायर ना. सगळे आपापले प्रश्न घेवन सीएमाच्या कॅबिना भायर गर्दी झुंडी गचमुंडी करून रावल्या. आवा शिवा करून मरे एकदां हांव भितर सरलो. हे दत्तू अप्पा, मागीर सीएमाक सांगलो तर तुवें. कितें सांगतलो ताणें आयकल्यार मरे. आपल्यो 4 गजाली सांगीत रावलो म्हाका. पूण ह्या दत्तू अप्पान मरे 4 पावसाळे चड पळयल्यात. गोंयचो आनी जगाचो इतिहास आनी भूगोल कसो बदलता पळय ते दत्तू अप्पान चड पळयलां. कळ्ळें तुका. तर दिगंबर कामत कसोय आसूं रे पूण तो मरे वचना फुडें भितर आपयतालो, बसयतालो, आयकून घेतालो. मागीर तो काम करूं वा ना करूं ती गजाल दुसरी. दत्तू अप्पा, मडगांवच्या लोकांक मरे उलोवपाची एक खास कला आसा. तेंचे गोड आयकूनच साकर वाट येता. अरे हांव सगळ्यांक वळखता. स्वातंत्र्य सैनिकाक मेळ, नागेश करमलीक मेळ, तो कितें सांगता तो आयक. रेश बाबुशाक दायजाचो सांबाळ करपाच्या नांवा खाला कितें चल्लां पळय तो सांगतलो. अरे तांकां त्या घडघडीत घाल्ले मरे. तांणी मार खाल्लो, लाठयो खाल्ल्यो, त्याग केल्लो. आनी
देशभक्तीचे निमाणे चित्र त्यांच्यानी या दोळ्यांनी पळयत असे दत्तू अप्पा स्वतंत्र सैनिकांच्या टीव्हीचेर मुलाखती दिवपाक जाय तांकां गोंय कशें जाय पळय तें कळपाक जाय पूण हें सगळें करता सेन्सर पणजे दूरदर्शनाचेर मरे बातम्यो दाखोवंक सुरवात केल्या आमचो चॅनलां दाखयत ना मरे त्यो दाखयना जाल्यार एकदम बरें जालें तुज्यो मरे यातना चुकल्यो अरे सगळ्यो बातम्यो मरे सरकारी आनी त्योय बी चडश्यो दिल्लीच्यो कळ्ळें तुका पूण हांव कितें म्हणटा तें सोडून दिवया पूण ही गोंयची बाकीची चॅनलां आसा पळय तांणी मरे गोंयचे प्रश्न गोंयच्यो समस्या गोंयचे खरें कितें आसा पळय चित्र तें उबें करूंक जाय दत्तू अप्पा हांव न्हू उलय अरे गोंयचो खरो ऑपोजिशन लिडर तूं दत्तू अप्पा वी आर प्राऊड ऑफ दत्तू अप्पा बाकीचे सगळे आहा कित्याक खावपाक दत्तू अप्पा यू आर ग्रेट तुका पळोवन मरे म्हाज्या आंगान सारको फुरफुरोसो येता फुरफुरोसो फुरफुरो येवप मरे बरी गजाल नाजाल्यार तुंय बी तांचेच भशेन जातलो आयज ह्या माटवांत नाल्यार फाल्यां त्या कळपांत मनशान मरे विचारा कडेन तत्वां कडेन प्रामाणीक रावपाक जाय अरे फट उडयतात फटीन वागतात पावलो पावला उतराक कोणूच पावला दिना फोन सो वाजलो हॅलो हा कोण उलयता गो तूं हा मागीर तुका कोंकणी कळना आय कॅन ऑल्सो स्पीक इंग्लीश दत्तू अप्पा हॅज इम्पेकेबल कमांड ओवर इंग्लीश लँग्वेज कला अकादमीचे रिसेप्शनिस्ट मगो तूं मागीर कोंकणीत उलय हय हा दी 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 तुज्या अध्यक्षा कडेन कला अकादमीच्या हय 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 बरो आसा सांग आयकता ना म्हाका येवंक मेळचें ना कित्याक काय विचारता हा म्हाका तुमच्या भजन सर्तीचे उक्तावण करपाक येवपाचें ना अरे फाटल्या वर्सा शिक्षणीक माध्यमाच्या नांवान तुम्ही त्या भजनाचेर बहिष्कार घाल्लो मरे हा आता शिक्षणीक माध्यमाचो प्रश्न जाग्यार घालो तुम्ही ना म्हाका येवपाचें ना बरें जालें तुमी ताका सडीक भायर दिली पळय ती दत्तू अप्पा करता पळय तशें मरे जण एकल्यान करूंक जाय दांबीक जावचें न्हू लक्षात घे गोंयना लोक म्हणटा पळय तेच मरे विरोधी फुडारी भोस चळवळ करूंक जाय प्रत्येकान आवाज काढूंक जाय अस्वस्थता दाखोवंक जाय विचारूच जावंक जाय कळ्ळें तुका ओगी रावंक फावना प्रत्येक गोष्टीचेर आवाज काडीत रावंक जाय तत्वां आशिल्ल्यांनी मरे तत्वां गुट लावन शेड्या भशेन रंग बदलप्याक मरे उत्तेजन दिवंक फावना तांकां मरे उबे आडवे उजरावंक जाय दत्तू अप्पा उजरायले करगोश हे आनी घे लोकशायेंत मरे लोकांनी समाजसेवकाक लोकसेवकाक प्रश्न विचारीत रावंक जाय तीच खरी लोकशाय तीच खरी लोकशाय तीच खरी लोकशाय Lokshai.